बुधवारा बेतूल नाकेरी वाठारात शेतात काम करपाक गेल्ली फ्लोरिना डिसोजा ही बायल पावसाक लागून व्हावून गेल्ली। उजो पालोवपी दळाचे जवान कालच्यान सोद घेताले। तिजी कूड आयज सकाळी उदकांत हुफेताना दिसली। कुशीच्या उक्त्या मायन पिठांतल्या मानग्यांनी कूड अर्दी खाल्ल्या। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। काल जो इन्सिडेंट जाल्लो ह्या इन्सिडेंटान जी बॉडी मिसिंग जाल्ली ती बॉडी आज मेळ्ळे कडेन आसा। सकाळी ही जी बॉडी आसा ही फ्लोट जाली आनीक लोकांक दिश्ट पडली आनीक बरोबर 24 वरांनी ही बॉडी जी आसा ही फ्लोट जाली। काल नाकेरी बेतूल हांगा सगळी ऑथॉरिटी जी आसा ही त्या जाग्यार आसली आनीक तेणी खूब प्रयत्न केले। फायर ब्रिगेड जी आसा हेणी खूब प्रयत्न केले की ही बॉडी खंय तरी आमी काडटले म्हणून, पूण तांकां यश मेळना। ते आज तांकां यश मेळ्ळें की जी बॉडी फ्लोट जाली ती फायर ब्रिगेडी आनीक स्थानीक लोकल जे आसात हेणी काडली। आनी एक वायट दिसता म्हणल्यार ही जी बॉडी आसा ही मानग्यांनी अर्द खाली आनीक तेच खातीर ह्या फॅमिलीचेर एक खूब आघात येयल्ले कडेन आसा। ही जी बायल आसा ही बायल आपल्याली शेतां वयताली आनी शेतां वयता आसतना खंय तरी व्हळां तेजी हे पांय निसरले आनी 2 जाण बायलो वयता तितली एक बायल रेस्क्यू जाली आनी दुसरी बायल जी आसा आज जी तेजी बॉडी मेळ्ळ्या ही खंय तरी हांगा मेळ्ळी। त्याच बरोबर हांगा जे स्थानीक पंचायत बॉडी आसा बेदूरची जावं या फातर्फाची हेय हांगा आसात। स्थानीक लोक जे आसात हे मोठ्या संख्येन हांगा उबी आसले आनी वाट पळयताले की केन्ना काय ही बॉडी मेळटे काय म्हणून। आनी त्याच बरोबर तेंची जी फॅमिली आसा डिकेजाची ती वाट पळयताली आनीक लास्ट आज सकाळी ही जी बॉडी फ्लोट जातरीक स्थानीक लोकांनी आनी फायर ब्रिगेडीन वयर काडली आनीक एक आपल्यालो जे स्वास आसा वो सोडलो। आमी एक मागतात की असली जे पीठ आसात असली जे मायनिंग केल्ली जे खणी आसात ह्यो बेगीच्या बेगीन पुरवच्यो ताकी हितून ही जी मान्य आसात ही चड जावचे न्हू म्हणून। कित्याक ह्या पिठांक मायनिंगी खूब आसात। खंय तरी हेचेर जशी पणजे नॉर्था एक ऑर्डर काडल्या की चिऱ्याखान्याची जी आसात त्यो पुरवच्यो म्हणटा तशें हांगाय काडची म्हणून मागतात। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।